मोगल बाबू तो सगळ्या तियात्रिसांक आमी एक धाकटोसो उलो मारता. तुम्ही आयकलां आसतलें कोंकणी आनी मराठीक लागून ह्या दिसांनी इश्यू चलता. आनी आमचो बाब विशाल, तुम्ही ताका वळखतात, तियात्रीस आनीक यंगस्ट लिडर म्हणून शकता. एक कोंकणीक लागून ताणें एक पावल मारलां. फाटीं लोया मैदानार मिटिंगूय जाल्ली, जायतो लोक आयलो. तियात्रिसांत उलो मारपाचें कारण म्हणजे आमकां कोंकणी भास जाय, कारण आमी ह्या कोंकणी भाशेचेर तियात्र काडून जियेतात. त्या खातीर आमी तियात्रीस हे चळवळीन ना जाल्यार बरें दिसना. फाटीं हांव मिटिंगेक गेल्लो तेन्ना लोकां मदें जायते जाण उलयताले, तियात्रीस दिसती पडाय मरे, तियात्रीस दिसती पडाय मरे. आनीक तुमी जाणा तें कितें म्हणून सोदता तें. त्या खातीर एक धाकटीशी विनोदी सगळ्या तियात्रिसांक फाल्यां पाय हॉलांत विशाल एक पेपर घेवन आसतलो. हाची खबर, हाची म्हायती तुमकां विशाल आतां ह्या व्हिडिओ फाटल्यान म्हज्या उतरां फाटल्यान दितलो. 11 वरांचेर ते 12 वरां पासून सकाळचे पाय तियात्रीस हॉलांत कॅन्टीन आसा, थंयसर तो तुमकां रावतलो. तुमी येयात, एक पेपर आसा, हो ड्राफ्ट केल्लो आसा, तो वाचात आनी सिग्नेचर मारात. सगल्यांक आदींच फुडें देव बरें करूं. बाब विशाल, तुका नमस्कार. आनीक फाल्यां जे आमचे तियात्रीस पाय हॉलांत येतले तेन्ना तुजो ड्राफ्ट कसो म्हूण आदींच फुडें तांकां तुवें घुमयल्यार बरें आसतलें. तें वाचतलें खरें, पूण त्या ड्राफ्टार कितें तुवें ड्राफ्ट केल्लो आसा, ह्या पेपरार कितें बरयल्लें आसा तें मातशें कोडीत करचें. जुजेबाब, आमकां एकूच उलो आनी आमी गोवोरमेंटाक एकूच सांगपाक सोदताय, कित्याक इतले वर्सां म्हणजे 86सावन आमगेलें जें हेजिटेशन जाल्लें कोंकणी मायभाशे लागून, आनी आतां आख्खे गोंयभर आनी आख्खे संवसारभर लोकांक खबर आहा गोंया भितर कोंकणी आमगेली मायभास म्हूण. आनी आतां दुसरे ऑपोजीट आमगे पार्टी आहा ती मराठी, ती येवन आतां तेन्ना ऑफिशियल लँग्वेज करपाक मागताय. बट आतां ऑफिशियल मराठी कोंकणी आसना कित्याक बोलचो ते आमी मागणी घालताय प्रेजिडेंटाक. एक पाटी आमगेली ऑलरेडी फायल ती पावयलो आहा, बट ती तेमगेली ती रिजेक्ट केलो आहा. तें पोत्तून घालपाचो 30 तारखेर. हेज्या पयलींच हांवें ऑलरेडी उलो मारलो दर एका गोंयकारांक, लोया मैदानाचेर जायतो लोक येयलो. आनी आतां आमी आनी मिटींग करपा न्हय, कित्याक मिटींग नाका, आतां आमी लिगल एक्शन घेया. टुडे आमी प्रेजिडेंटाक हांव लेटर हे केला, ड्राफ्ट केल्लो आहा. असो ड्राफ्ट हेचेर क्लियरली सांगलो आहा कोंकणी मायभास ऑलरेडी आमगेली ऑफिशियल लँग्वेज. आमकां हेजे शिवाय आनी दुसरी आनी लँग्वेज नाका म्हणजे मराठी. ते आमी मागणी कोताय, पूण आमी हिंगा ओपोज कोताय. कित्याक आमगे हेच भाशेन तर तेमी आपणाय मराठी आनी थोडे थोडे दिसांनी ते महाराष्ट्राक कोण आमगे कोंकणी आख्खी कंप्लीट काबार करपाक सोदताय. दीस इज वॉट हांव कंप्लिटली अगेन्स्ट आहा. जे टायमार म्हाका आयकूंक येयलें म्हज्या रापास जालो ना. बट हांव एक तियात्रिस्तांक हांव तुमकोडे खरेंच तुमकोडे आजून मागोता कोंकणी मायभाशे लागून. एकूच रिक्वेस्ट, स्मॉल रिक्वेस्ट, तुमी जायते नामना आनी जायते तुमी कोंकणी भाशे लागून तुमी जायते सॅक्रिफायस केलो आहा. तुमी आयज पळय जीव दवरलो आहा, कित्याक तियात्रा लागून आनी कातोरिस्तां लागून तुमकां लागून आयज कोंकणी मायभास जीव आहा. आयज एकूच तुमगेले एक स्मॉल सिग्नेचर कॅम्प आमी आख्खे गोंयकारांगेले सिग्नेचर घेवन आमी तितली गरज नाका. कित्याक ऑलरेडी आमगे ऑफिशियल लँग्वेज आमकां बहुत थोड्यां गेली. आमगे जो कलाकार आहाय, जावं नाटकांतले जावं आमगे तियात्रांतले, आतां चड को तियात्रिस्तां उलो मारपाक सोदिता. प्लीज फाल्यां सकाळीं 11 वरांचेर हे पेजीचेर आख्खे तियात्रिस्तांनी आयज स्मॉल एनाउन्समेंट मारलो, बट आख्खे तियात्रिस्तांनी ही पेज भरलो आहा. एंटनी सेनासून शरण मॅडमी तसो सगळ्यांक वचून येन आमगेले कॉमेडियन रिचर्ड कॉमेडियन सली सगळे येयल्ले आहाय. हे तेमी सिग्नेचर मारले जुजे बाबान पासून. त्याच भाशेन हांव मागता उरलोले दर एका तियात्रिस्ताक प्लीज फाल्यां सकाळीं आयकरां येतलो ह्या जाग्यार, तूं म्हाका येवन मेळचें आनी मातशें म्हाका सिग्नेचर हें करपाचें. कॅम्पेन चालू जालो आहा. मातशें येवन तुमी सिग्नेचर आनी तुमगेलें टायटल जे कितें तुमी एवॉर्ड जिखलो आहाय, जे कितें आहा तें तेजेर बरोवपाचें. इतलेंच हांव मागता. देव बरें करूं.